And that is why the moon changes shape. आता हो प्रोजेक्ट जालो लुनार फेज मॅपिंग हो प्रोजेक्ट जालो. आता विदेश अनेक तुका विचारपाक जाय मून ऑब्जर्वेशन आमचे जे दर्शक जर करतले आता नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यान खूब वेळार आमचे दिसता दोळ्यान की चंद्राच्या भोवती एक रिंग कशें येता, एक दाट रिंग कशें येता चंद्राच्या भोवती, एक ग्रेश कलरचे मातशे डार्क कलरचे रिंग येता. सो हे रिंग कितें एक्झॅक्टली कसली फेनोमेना ती? एका हेलो म्हणटा हेलो. ओके. HALO हेलो. हेलो. सो कितें जाता की ह्याच वेळार अशें पावस सोंपोन थंडी चालू जावपाचो सिजन हो ह्या सिजनान चडशे करून आकाशान एक तरेचे क्लाउड्स आसता आनी त्या क्लाउड्सांनी एक तरेचे आयस क्रिस्टल आसता आनी ह्या आयस क्रिस्टलाच्यान जेन्ना सुर्याची लायट चंद्राची जे लायट जी बँड जावन रिफ्लेक्ट जावन जी येता सुर्याची लायट चंद्राच्या आमकां येता ती जेन्ना येता तेन्ना त्या क्रिस्टलांनी बँड जाता. ओके. आनी एक तरेचे रिफ्रॅक्शनाचो इफेक्ट जावन ते एक चक्र कशें जसो रेनबो आसता चडशे ते ग्रेइश कशें दिसता. इन व्हेरी रेअर केसीस रेडिश किंवा ब्लूइश तेका एक हें आसता दोन रेड ब्लू अशे दोन तीन कलर दिसता. एक्चुअली हे जे फिनॉमिनन आसा हो चडसो सडन स्टॉर्म बीन अशें आसा पळय तशें तेका रिलेटेड आसता. ओके. आनी अपर एटमॉस्फियरान आयस क्रिस्टल चड आसा हय अशें. सो म्हाका दिसता समराच्या मनचान अशें हेलो जालो जाल्यार पावस पडूंक शकता लुनार हेलो आनी विंटराच्या हातून जाल्यार चड थंडी वाडटली अशें तो संकेत आसूं शकता. And the sight, clearly awesome to see in person, is also fairly rare. However, the reason behind it isn't as awe-inspiring as you might have hoped. The moonlight reflected and refracted off those ice crystals to create that bizarre ring. सो विदेश तुवें आमकां लुनार फेजीस दाखयले आनी हेलो बद्दल सांगले. आतां मुनाचें आनीक ऑब्जर्वेशन खूब जाणांनी केलां सामकें कॉमन आसा. आमी खुबशे सांजचे पळयतात इस्टान भितर स्मायली म्हणून थोडे वर्सां पयलीं स्मायली आयिल्लो चंद्र येता आनी ताजे वयर दोन दोळे जातात आनी तरेतरेचे शेप्स जातात. सो हे कितें एक्झॅक्टली हे स्मायली म्हणल्यार कितें? स्मायली म्हणजे चंद्राची जी क्रेसेंट फेज आसता ती जेन्ना आमी केन्ना स्मायली फेस ड्रॉ करतना ती अशें कर्व ड्रॉ करता आनी दोन दोळे आनी त्या टायमार म्हाका दिसता 2007 हितून जाल्ले ते की प्लॅनेट व्हिनस आनी जुपिटर दोनूय ते क्रेसेंटाच्या वयर दिसताले. सो दोन दोळे आनी फेस म्हणजे एक भास जालो फक्त इल्युजन. एक इल्युजन. हे अशे जे ग्रह आसता प्लॅनेट्स ते विथ मून तेंची युती जायत रावता अशी. हे फेनोमेना कितें म्हणटात आमी? एका कंजंक्शन म्हणटा आमी. कंजंक्शन म्हणजे? कंजंक्शन म्हणजे कमिंग टुगेदर जे प्लॅनेट्स लागीं येता तेका कंजंक्शन म्हणटा. प्लॅनेट्स आकाशान एकठांय जावप हाका कंजंक्शन म्हणटात. ओके. आता तुम्ही म्हणटाले चंद्राबद्दल शिकप ताजे फेजीस शिकप इज व्हेरी डिफिकल्ट इतल्यार आमकां व्हरू नाका पण तें सोंपें करपाक एक हांवें आज शॉर्टकट तुमकां हाडल्या आमचे फुडें सेगमेंट आसा ॲप एंड अवे तातूंत एक ॲप तुमकां दिता फ्री ॲप आसा तो तुमच्या मोबायलार जर आसलो जाल्यार केन्नाय तुमी भायर सरले सांजचो रातचो तुमी फ्री आसात चंद्र पळयलो ॲप ओपन करात आनी चंद्र आयडेंटिफाय तुमकां ॲपा वयल्यान करूंक मेळटलो.
आमी ऑब्झर्वेटरीन भितर आसात आनी आतां विदेश आमकां आमच्या ॲप अँड अवे हे सेगमेंटान एक खूब इंट्रस्टींग ॲप दाखयतलो. चंद्र तुमच्या मुठीत आसतलो. हांव सांगता तुमकां, तुमी बिलीव करात, तुमी हे ॲप डावनलोड करून तरी पळयात आनी एक्चुअली तुमी एक्सपिरियन्स करतले की चंद्र तुमच्या मुठीन आसतलो. सो विदेश आमी डायरेक्टली ॲपा कडेन वचुया. हे ॲपाचें नांव कितें? मून एटलास 3D. मून एटलास 3D हे ॲप. ओके, आतां हे कशें डावनलोड करपाचें? हे प्ले स्टोराचेर फ्री अवेलेबल आसा. स्मार्टफोनाचेर? हय, एंड्रॉयड फोनाचेर प्ले स्टोर, एंड्रॉयड प्ले स्टोराचेर वचून मून एटलास 3D म्हणून मारीत जाल्यार ऑप्शन्स येता. ओके, सो फ्री ॲप आसा, डायरेक्ट डावनलोड. ताका पेमेंट ना, फ्री? ओके. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट, आमचो मोबायल ऑनलायन आसपाक जाय, म्हणजे इंटरनेट कनेक्शन आसपाक जाय काय ऑफलायनूय चलता? ना, एकदा डावनलोड केले की मागीर ताका इंटरनेटाची गरज ना. ओके, पयलीं ऑन करूया. सो हे ॲप एक्टिवेट जाता आतां? हय. ओके. सो आतां हे ऑन केले म्हणटकीर अशी स्क्रीन येता, हो मून. आनी आयज जशी फेस आसतली तशी हांगासर फेस दिसता. तुमी हेका जो पार्ट हांगा तुमकां दिसना, स्कायान एक्चुअली पळोवपाक शक्य ना, तो हांगासर तुमकां पळोवंक जाता. फक्त अशें बॉटान असो स्क्रोल. हां, म्हणजे मून मूव जाता, एंटायर मून तुमकां असो फिरोवन पळोवंक जाता मुठींत. ओके, सो बरें आसा. आयचो फेज वो. आनी जर तुमी असत हे करून ताका झूम करूंकूय जाता. ओके, सो क्लोजअपूय करूंक मेळटा. ओके, सो हे क्लोजअप करूंक मेळटा. सो विदेश हे एक्सप्लेन करता हे कितें दिसता म्हणून मुनाचेर क्लोजअप. आतां क्लोजअप करतकीर पळय हांगासर ही जी प्लेन सरफेस कलर दिसता, डार्क एरिया, हेका म्हणटा मारी किंवा सीज म्हणटा. आनी हे जे सरावंडींग एरिया दिसता तेका मातशी उंच कशी दिसता, तेका हायलँड्स म्हणटा. आतां हितून भितर खुबशे क्रेटर्स दिसता पळय. ओके, फॉर एग्जाम्पल सो परत आनी टेलिस्कोपाची गरज ना जर तुमचे कडेन ॲप आसा जाल्यार. आतां विदेश हाचे सेटिंग्स आमकां शिकय पळोवया. आतां हांव ल्हान करता. ओके, सो हांगा वयर हांगा ते 3 डॉट्स दिसता, तेजेर टॅप करीत जाल्यार फूल मेनू ओपन जाता. सो ह्या ज्या बॉक्सांनी तुमकां जाय ते तुमी सिलेक्ट करूं शकता. फॉर एग्जाम्पल शेडिंग, क्रेटर्स पळोवपाक जाय जाल्यार आमी फॉर एग्जाम्पल क्रेटर्स हे करया. लँडींग सायट्स जे अपोलो मिशनाचे लँडींग जाल्ले ते सायट्स मार्क करूंक जाय जाल्यार. सो तुमी हांगा टीक करीत वचपाचें. हय, कितें जाय ते टेलिस्कोप मोड किंवा झूम स्लायडर, म्हणजे स्लायडर येता एक्चुअली झूम करपाक. सो आनी ओके म्हणपाचें. ओकेचेर क्लिक करपाचें. ओके, सो हें कितें जालें आतां? सो हो आतां सगळे मून जो दिसता विथ मार्किंग्स. मार्किंग्स म्हणजे जे आमी सेटिंगान घाला ते मार्किंग केला. आमी क्रेटर्स सिलेक्ट केले, आमी लँडींग सायट सिलेक्ट केल्या, ते हांगा सगळ्यांची नांवां दिता. मुनाचेर दिसता ते प्रत्येक फिचराक नांवां दिल्लीं आसा, म्हणजे फूल मुनाचो मॅप. हय. आनी हो स्लायड बार आसा, तो असो ड्रॅग करीत जाल्यार झूम जाता. सो झूम. हय, सो असो झूम जाता. परत हांव करता, पळयात. पळय, चंद्र आज हांगा असो दिसता. तुमकां हो हांगा पॅन करपाक मेळटा, एनलार्ज करपाक मेळटा, तुमकां रोटेट करपाक मेळटा. सो सगळो तुमच्या हातान तुमकां हो ऑपरेट करपाक मेळटा असो हो ॲप आसा. आनी प्लस सेटिंगान जर गेले, विदेशान सांगिल्लें आमकां की तुमी जे मार्किंग करतले क्रेटर्स आनी सगळे हाजेर कितें कितें आसा, तुमी जे मार्क करतले हांगा टीक करतले आनी ओके करतले, ते सगळे थंय मार्क जातात. सो एक्चुअली तुमी आकाशान ऑब्जर्व करून हे मार्किंग पळोवन मुनाचे मॅप तुमी अंडरस्टँड करू शकतात आनी मुनाचेर फ्युचर्स कितें आसा ते पळोवपाक शकतात. हे जे ग्रीन जे आसा ते लुनर फिचर्स, क्रेटर्स बी कितें आसा तशें. ब्लून जे बरयलेले आसा ते लँडींग सायट्स, अपोलोचे लँडींग सायट्स, अपोलो 11, अपोलो 16. म्हणजे नील आर्मस्ट्रॉंग खंय लँड जाल्लो ते कळटा हाजेर. हय, हे पळय हांगासर दिसता अपोलो 11, 28 जुलय. हांगा नील आर्मस्ट्रॉंग लँड जाल्ली स्लायड. ही सायट आसा ती नील आर्मस्ट्रॉंग लँड. व्हेरी इंट्रस्टींग एक फॅक्ट आसा ह्या एपाचो की तुमी जर झूम केले जाल्यार तुमकां कळटलें. इवन डेट घाल्या 20 जुलय 1969 अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉंग लँड जाल्लो तो सायट तुमकां हांगा दिश्टी पडटलो. मे बी विदेश आमच्या नेक्स्ट वर्शनान नील आर्मस्ट्रॉंगाचे फुटस्टेप्सूय दिसूंक शकता, पूण सद्या तरी आमच्या हे एपाच्या वर्शनान ते दिसनात. सो ॲप आमी पळयलो, डावनलोड करपाक सामको इजी. आनी जेन्ना आमी हो डावनलोड करतात, फर्स्ट थिंग आमकां आयचो चंद्र जसो आकाशान दिसतलो तोच दिसता. तुमकां आनी वेगळें ऑब्जर्वेशन करपाची गरज ना. आनी मोर इम्पॉर्टंट इज टेलिस्कोप ना जाल्यार सुद्दां टेलिस्कोपीक व्यू दिसता. तुमी झूम करूंक शकतात, अशें लागीं वचून पॅन करूंक शकतात. सगळे तुमकां चंद्राचे फ्युचर दिश्टी पडटले. मून रोटेट करूंक शकतात. मोस्ट इंट्रस्टींग, एक भाग चंद्राचो आमकां केन्नाय दिश्टी पडना, द बॅक सायड ऑफ द मून ऑर द फार सायड ऑफ द मून म्हणटात, तो सुद्दां तुमी हांगा रोटेट केल्यार तुमकां मुनाची फाटली बाजू दिश्टी पडटली. अशी हांगा बॅक सायड ऑफ द मून ते दिश्टी पडटले. हे खूब सुंदर अशें ॲप आसा. हे मुद्दाम तुमी डावनलोड करा. आनी आमचो शेजारी, आमचो क्लोज नेबर मून, जेच्या बद्दल आमी खूब कमी जाणा, तेच्या बद्दल
जाय जाता तितलें इन्फॉर्मेशन जाणून घेयात आनी खास कर स्टुडंटांक हे ॲप जे आसा ते चंद्राची स्टडी करपाक खूब युजफूल जाता. आणि आमकां आसा जॉग्राफीन त्या भुरग्यांक मून बी आसा सो तांकां ताज्या बद्दल खूब आनी इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी प्रोजेक्ट बी करूंक शकतले ते हे ॲप घेवन जे प्रोजेक्ट भुरगे करतात ते तुमकां खूब युजफूल जातले ॲप. ऑफकोर्स भुरग्यां कडेन आसचो ना मे बी स्मार्टफोन तुमचे मम्मी पप्पा कडेन आसतलो तुमी ते डावनलोड करून इजिली तुमी यूज करूं शकतात. तर आज आमी आमच्या ह्या एपिसोडात एक प्रॅक्टिकल एपिसोड केले आणि आता फुडें जी दिवाळी वेकेशन येतली मुद्दम भुरग्यांक आनी टिचरी जी हे मून हो सब्जॅक्ट भुरग्यांक शिकयतात फेजीस ऑफ द मून तांकां कितें तरी सोंपें समजुपाक सिंपल एक्सपेरिमेंट्स 2-3 आमी केले विदेशान आमकां दाखयले आनी मुनाचे जे मिस्टिरियस पोजिशन आसा मुवमेंट्स आसा तेय बी विदेशान एक्सप्लेन केले आनी आतां थंडेच्या दिसान जे हेलो बी दिसता मुनाचे भोवती जे सगळें दिसता ते सुद्दां एक्सप्लेन केले ते सायंटिफिकली कित्याक दिसता म्हणून. ॲपूय डेमॉन्स्ट्रेट केले तुमकां जे तुमी स्मार्टफोनार घालून मून स्टडी करपाक शकतात. सो विदेश थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. परत एकदां आमची एस्ट्रॉनॉमी सोंपी करपाक तुवें आमकां हेल्प केली आनी फुडेंय बी आतां आमी मून केला पूण खूब कितें कितें शिकपाचें आसा. म्हाका दिसता नेक्स्ट टॉपीक आमी घेवया सन आमचो जो आमचो लायफ गिवर आसा तो स्टडी करया. सो फुडल्या एका एपिसोडान सन आनी ताजे एक्सपेरिमेंट्स आमकां शिकय. पूण आज हांव निरोप घेता. तुमचे कितें फीडबॅक आसा आनी तुमकांय आनी कितें तरी मुना बद्दल चड खबर आसा आमी हे प्रोग्रामान करूंक शकतात जाल्यार मुद्दम तुमी म्हाका फीडबॅक दियात. सकयल हांगा आमची ईमेल ID आसा ताजेर तुमी फीडबॅक धाडीत रावात. आज म्हाका निरोप दियात. देव बरें करूं. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे ओन्ली ऑन प्रुडंट मिडिया.